Welcome to the Garden of Glory. एस्तेराच्या पुस्तकावेलें वाचो. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव संकोटांत आसलो तो पळोवन एस्तेर राणी सर्वेस्पोराक शेरोणा गेली. सर्वेस्पोराक इस्रायेलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केली. म्हज्या धोनया, आमच्या एकल्याच राजा, म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकोटांत घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणार थावन म्हज्या घरान म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्पोरा सगळ्या राष्ट्रां मदली इस्रायल पोरचेक विंचून काडल्याय आनी सगळ्या पुर्विल्ल्या लोकां मदले आमच्या पुर्वजांक सदांकाल तुजें दायज जावंक निवडून दवरल्याय आनी तुजे भासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वागयल्याय. सर्वेस्पोरा, आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळा तुजें बळ दाखय. देवांच्या राया आनी सोर पोदवेदारा धोनया, म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतलीं तेन्ना भुलयतात तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत घाल. ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या वागेल्यांचो भस्म जावन दी. पूण आमकां तुजे पोदवेन सोडूय. सर्वेस्पोरा, म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्पोरा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परोस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणतां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सासणाक बाळता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत आनी तुजे चडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात
आनी दार उगडतलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सोदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सोदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सोदांच दार उगडतलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो, आनी माश्टी मागीत जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत. तुमी वायटोवीन जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणोत जाल्यार कितलो ओदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागता तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय सोदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मागात आनी तुमकां मेळटलें. माथ्येव 24:7. नियाळाक आधार. मागण्याचें मोन आमकां जायते फावटी आसना. मागणें करूंक आमी सोदता, पूण मागता तें मेळना जातोच आमचो भावार्थ हालता. मागण्याच्या मोनान आमी कितें करता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. आयच्या वाचपान मागण्यांचें मोन आमकां सगळ्यांक आसूंक जाय म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. जायते फावटी आमी भावार्थ नासलोलीं कशीं जियेता, आनी जायते फावटी मागण्याचें मोन सोडून दुसऱ्यो वस्तू आमी करता. आयच्या वाचपान जेजू आमकां मागण्यांचो उगडास करता. मागण्यांत आमकां थिराय आसूंक जाय हें जेजू आयच्या वाचपान आमकां दाखोल करता. मागण्याच्या मोनान आमी मागता म्हणटोच देव आमचो बापूय म्हूण आमकां फावो तें दिता. मागण्याच्या जिवितांत आमी घट आसूंक जाय, आनी मागण्याचें मोन आमकां सांबाळतलें म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. आमी जायते फावटी मागण्याचें मोन नासतना जियेता, आनी साबार फावटी भावार्थ नासलोलीं मनशां कशीं वागता. असल्या वेळार जेजूच्या उतरांचेर आमचें जिवीत दवरलेलें आसूंक जाय. जेजू ह्या वाचपान आमकां देवा कडल्यान ओदीक घोटाय मागण्याची मेळटली म्हूण उगडास करता. दयाळ बापा, मागण्यांचें मोन आपणावून भावार्थान विस्वासान तुजे लागीं मागूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.